Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तरुण तेजपालाच्या बलात्काराचे केशीत ट्रायल कोर्टान दिल्ल्या निकाला आड सरकारान हायकोर्टात घाल्ल्या याचिकेचेर भारताचो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतान सरकाराच्या वतीन आर्ग्युमेंट घाला तो असो. बायलांचेर जावपी अन्यायाविशीं ट्रायल कोर्ट असंवेदनशील कशें दिल्लो निवाडो आनी कोर्टाचो दृश्टिकोन पळयल्यार दिसता. निकाल पळयल्यार आरोपीची न्ही पिडितेची ट्रायल जाल्या कशी दिसता. पुराव्या कडेन स्वतंत्रपणान पळोवपाची सोडून ट्रायल कोर्टान पिडितेची संवय आनी तिचे हावभाव हाकाच चड म्हत्व दिला. अपिलांत गोंय सरकाराच्या दाव्यां कडेन प्रथमदर्शी सहमती दाखयतना हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला ते अशें: बलात्कार पिडितेन कशें वागप ताचो आराखडोच तयार केला काय कितें अशें ट्रायल कोर्टाचो निवाडो पळयल्यार दिसता. सरकारान केल्ली अपील प्रथमदर्शी पटपा सारकी आसा. अपील दाखल करून घेतना सरकाराचे म्हणणे आयकून घेवंक जाय. There is ample material on record which the Sessions Court has not considered, which is in favor of the prosecution. So therefore, the prosecution will try to point out to the court, to the High Court, that these are in fact the court has already considered. Of course, there is no order specific, but there is an observation that there is some places where the judgment is required to be reconsidered, and accordingly the court has said that there is prima facie case to consider grant of leave. So let us see on the next date when we argue the matter. The Solicitor General will argue, and on that date let us see how it goes and what the court says about it. हायकोर्टान तरुण तेजपालाक नोटीस काढल्या. केस 24 जूनाक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.